मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा जेजूस हांवें रिगून भाग्यवंत इनासा भाशेन सगळे वस्तूंनी देवाक सोदुया. सुरवातेनूच हांवें सांगलेलें कशे भाशेन इनास लॉयलाचें जिवीत बदलले उपरांत नवसोनी जाले उपरांत ताका हें देणें देवान फावो केलें आनी हे देणे वरवीं तो सदांच देवाचें हाजीरपण दर एका कामान दर एका वस्तून तो पळयतालो, तो सोदतालो आनी ते प्रमाणे तो मागीर जबाब दितालो. तो आयचे पयले वाचपान जेरेमायास प्रवादी आमकां उगडास कोत्ता, देवाची पोजा देवाकूच विसरली, देवा कडसून पयस वचूंक लागली. जे दुसरे प्रवादी आसले जे चुकीचे प्रवचन कोत्ताले तांचे फाटल्यान फोटींग प्रवचन कोत्ताले तांचे फाटल्यान वचूंक लागले आनी न्हय जेरेमायास प्रवादी सांगता पळय ते प्रमाणे देवाची उतरां प्रमाणे जिवंक ते फाटीं सरले. आनी कित्याक लागून कित्याक तांकां संवसार भुलयतालो म्हटल्यार ते संवसारी वस्तूंक ते लोभदूंक लागले आनी ताचे लागून ते देवा कडसून पयस वता. तशेंच शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या सिसांक सांगता कित्याक लागून तो वापारांनी रांग बरी खबर परगट कोत्ता. कित्याक तो म्हणटा तांची काळजां घोट जालोली आसा, तांचे कान तांणी बंद केलोले आसा. कितल्यो तांकां समजणी दिल्या ते आयकोचे ना ओ तयार जावचे ना आपले जिवीत बदलूंक. कित्याक तांकां जाय तशेंच ती कोत्तोली. कित्याक ती विसरतात की देव सदांच हाजीर आसा आनी ती हाजीर जावचे सुवातेक देवाक आपले काळीज मोन ती घोट कोत्ता. तो जेन्ना आमी हे आमच्या जिवितान लागू कोत्ता, देव आमकां उगडास कोत्ता, तो सदांच हाजीर आसा आमचे थंय. आनी आमी कशें जाणात देव हाजीर आसा कित्याक आख्खो संवसारूच देवानूच रोचला आनी तो देवान रोचता म्हटल्यार आपुणूच ह्या संवसारान हाजीर आसा म्हणून दाखोवन दिता. आमकांय जण एकल्याक रोचला तेन्नाय तो आमचे ठांय हाजीर आसा. हे पयले सुवातेर आमी वळखूंक आमची खासगी मागणी कोत्ता आसतना आमी ध्यान मन दिवन उगडास धरून देव हाजीर आसा, हांव ताका हाजीर जाता. जेन्ना वेगवेगळो वावर कोत्ता आसतना ताजें हाजीरपण आमी सदांच वळखूंक कित्याक तो सदांच आसा आमच्या सांगाता. जे परी जेरेमायास प्रवादी इस्रायल पोजेक उगडास कोत्ता, देव आसा तुमकां राखता, जिवें उदक तो दिता पूण तुमी तें फुटलोले भांडारांतलें उदक तुमी पिवंक सोदता. जिवें उदक आमचे थंय आसा. हो अनुभव आमकां मेळोंक हे मिसांत आमी मागुया.